सांगपाचें म्हणल्यार सगळे मुद्दे हांवें पयरच्यान तुमचे मुखार मांडिल्ले आसा, पूण डायरेक्ट हांव आतां वेगळे मुद्द्यार येता. पयर हांवें डिक्लेअर केल्लें की कालच्यान फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड्स हांव हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो टील 6 PM. तो काल हांवें एक्सटेंड केलो आनी अजून हांव हंगर स्ट्रायकाचेर आसा. तो कित्याक तें सांगता तुमकां. काल आमी ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना उजवाड जेन्ना हाजेर पडलो, आमी सगळ्यांक सांगलें की अळंग तरेन हो एक स्ट्रक्चर वेगळे तरेन पास केल्लो आसा फॉर वेरियस रिजन्स. ह्याचेर हांव 3 दीस जाले उलयत आसा. काल आमच्या चेअरपर्सनान लोकांक मिसगायड केलें, वेगळे तरेन तांचे मुखार एक वेगळो विचार मांडलो ज्याचो हांव विरोध करता, म्हणून हांवें म्हजो हो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो. तो म्हणटा हे रिनोवेशन क्लियर कट इट इज. आमी हे स्टडी केला न्ही. क्लियर कट दिस इज थ्रू GSIDC demolition of the existing structure and the construction of 2 storage structure. 3,96 लाख. हे ताका वाचपा येना जाल्यार हांव आनी कितें करूं. आतां तांकां युसेजाचेर प्रश्न आसा. कम्युनिटी हॉल, रेस्टॉरंट, काल ताणें वेगळेच तरेन सांगलां एक रॅम्प करतले, वयर सिनियर सिटीजनाक बसपा मेळटलें, कोणाक कांयच खबर ना. दुसरें ताणें वेगळे तरेन परत पब्लिकाक मिसगायड करपाचो प्रयत्न केला. हो 3,96 लाख फक्त ह्या बिल्डिंगे खातीर. तो म्हणटा व्हडलें प्रेझेंटेशन दिलां जाका हांव कार्टून म्हणटा. तो म्हणटा सगळे नवे बाब, तो म्हणटा हो 3,96 खंय फक्त ह्या बिल्डिंगेचेर न्ही, जनरल मेंटेनन्स ऑफ द हे गार्डन म्हणून सगळें एक प्रेझेंटेशन दाखयलां. जो कोण मडगांवचे इश्यूज काडटा आमी सदांच त्या व्यक्ती बरोबर सदांच आसतले, कित्याक मडगांवक एटेन्शन जाय ते जाय. एज फार एज दीस प्रोजेक्ट इज कन्सर्न, आमी ऑलरेडी RTI फायल केल्ली आसा इन द म्युनिसिपालिटी एज वेल एज GSIDC आस्किंग फॉर ऑल द प्लॅन्स, बिकॉज आमकां ते कळपा जाय एक्झॅक्टली कितें तें. आनी आमचे स्टायल ऑफ फंक्शनींग तशेंच आमी पयले सगळें इन्फॉर्मेशन हातीक घेता आनी मागीर ती स्टडी करून आमी ताजेर हें करतले. समजला. एट द सेम टायम आमी एक सेपरेट लेटरूय केल्ली आहा की जेन्ना हें आहा इतले डावट आसा लोकांक, समजला जाल्यार तो टेंडर प्रोसेस सस्पेंड करचो. हे आमी सेपरेट लेटरूय केल्ले आहा एपार्ट फ्रॉम RTI. समजला. आज जेन्ना हे गार्डना आमी उलयता जाल्यार गार्डनाक कितली हिस्ट्री आहा ती हांव सांगपाक सोदतालो एक्चुली. हें सपोज गार्डन आज हे भाशेन आसा जाल्यार आमी एक मनशा विसरपाक शकना आनी तो म्हणल्यार अब्दुल जवेरभाई भवानी. समजला. ह्या मनशान हें चिल्ड्रन्स पार्क कन्स्ट्रक्ट केल्लें थ्रू फॉर आगा खान. समजला तुका. आनी ताजे उतरांनी कित्याक आमी तेजे कडेन कितले पाट संपर्क आज तो ना. सो ताणी सांगिल्लें आमकां की हें पार्क बांदपाक 300 वर्करां जाय पडटा. 300 वर्कर्स वर्क फॉर 90 days डे एंड नायट आनी तो सगळो इतली ब्युटिफूल गार्डन उब केल्लो. कालच्यान चिराग नायक जो काँग्रेसीचो लिडर आनी यूथ बिझनेसमॅन हो हांगा गार्डनाक उपोशणाक बसला. ताजें म्हणणें आसा की हांगा जी प्रपोज्ड मल्टी पार्किंग बिल्डींग आसा ती नाका आमकां, ती मडगांवकाराक नाका, कारण मडगांवचो हो जागो सेफ उरपाक जाय. एक गार्डन हें डोनेट केल्लें आनी हांगा बिल्डींग नाका, हांगा कसलेंच हें नाका, कारण ह्या बिल्डींगेक जवळ जवळ 4 कोटी रुपया मोडटात आनी हो पब्लीक एक्सचेकराचो वेस्ट मनी जो आसा तो वेस्ट जाता. सो काल सकाळीं चिराग नायक बशिल्लो, रातचो तो गार्डनाक रावलो. ताका वाडटो सपोर्ट सद्या लोकां कडल्यान मेळटा. आज कालच्यान लोक ताका येवपाक मेळत आसात. एडवोकेट क्लियोपात पुतिनू, मागीर वेगवेगळे समाजातले लोक ताका मेळपाक आयले. आज सकाळीं यूथ काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट अर्चित नायक ताका मेळ्ळो. शॅडो कावन्सिलान ताका आपलो तेंपो जाहीर केल्लो आसा. त्याच बरोबर विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव, काँग्रेसीचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर हांणी ताका फोनार आपलो तेंपो जाहीर केल्लो आसा. आनीक समाजातले वेगवेगळे तरांतले लोक ताका येवन हांगा मेळत आसा. ताका ताजी वासपूस करतात, ताजे कडेन उलयतात, आपलो सपोर्ट ताका तेंको जाहीर केल्लो आसा. आनी हो एक जो आंदोलन जे चिरागान उबी केल्लें आसा तें आतां सद्याक मूळ धरपाक लागला. ताका घटसाण येवपाक लागल्या, ताका लोकांचो तेंको मेळपाक लागला. चिरागान सांगिल्लें की आपण कोणाकच उलो मारनाशिल्लो, पूण आपूण जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत हांगा बसतलो. त्याच मजगतीं चेअरपर्सनान काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणें सांगलें की आमी हांगा मल्टी स्टोरी बिल्डींग बांदनात जाल्यार आमी हांगा फक्त जी शेड आसा, एक्झिस्टींग जो स्ट्रक्चर आसा तो रेनोवेट करतात आनी ताजे नंतर ताजे वयर एक चेंजींग रूम आनी एक बसपा खातीर, लोकांक बसपा खातीर हांगा थंय स्पेस करतले इतली तांणी सांगिल्लें आसा. पूण चिराग नायक म्हणटा की जो ओरिजिनल प्लॅन आसा GSIDCचो त्या प्लॅनाचेर हांगा बिल्डींग दाखयल्लें आसा, वेगवेगळे स्ट्रक्चर दाखयल्लें आसा, तातूंत भितर रेस्टॉरंट दाखयल्लें आसा. सो आपूण हें कशेंच जावपाक दिवपाना. म्हणटकच टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू मलकारे.